आयच्या फिश मार्केट रिगार्डिंग मिटींग जाल्ल्या त्या भितर आमी आयज जी सुडाचे इंजिनियर्स आपयल्ले तशेंच कॉन्ट्रॅक्टरूय आपयल्ले आणि प्लस जे मार्केटान बसता आमचे नुस्तेकार भाव भयणां तांकां आपयल्ले त्यांच्या बरोबर तेंचे ते लिगल ओपिनियन दिवपी ते मनीस येयल्ले मिटींगेक तेंच्यांनी 3 कंडिशन घातल्या. एक होलसेल तांकां बंद करपाचें, दुसरें म्हटल्यार रस्त्यार बसता ते बंद करपाचें आणि तिसरें एक एश्युरन्स दिला की तेंच्यांनी आमकां परतून हे न्यू मार्केट बांदल्या उपरांत तेतूनच बसोवपाचें अशें एक तेंच्यांनी कंडिशन घातल्या. आमी आमचे सीओन एश्युरन्स दिल्ल्या की तांकां आमी कायद्या प्रमाणे सगळ्यांक हे जे कोण भायर बसता तांकां आमी बाय एनफोर्समेंट सगळ्यांक खाली करून दिता म्हणून आणि तेंच्यांनी आमकां सहकार्य करपाचें की आमचे जे ओल्ड मार्केट न्यू टेम्पररी शेड बांदला तेतून तेंच्यांनी शिफ्ट जावपाचें म्हणून. पॉलिटिक्स आय एम रिप्रेझेंटींग द फिशरमॅन. ओके सो पॉलिटिक्स म्हाका लागना. सद्या मुद्दो हा फिशरमॅनाचो आनी जोरी सगळे जाण येता जाल्यार वेल एंड गूड. आमकां जाय सगळ्यांचो सपोर्ट. हिंगा पॉलिटिक्साचें नात. वास्कोचे इश्यू आमी केन्नाचेर घेयता आनी फिशरमॅनाचे इश्यू आमी घेयता. हें आतांचें कांय ना. फ्रॉम 2015 आमी पोर्टाचेर एगेन्स्ट झगडटात. आतां हें फिशरमॅनान हो इश्यू कांय आतांचोच न्हू. हो चालूच आहा फॉर द लास्ट 5 years चालू आहा. Also, you think their demand for clearing of all the wholesale shops outside the market is justified? ना जोरी जेन्ना तुमी एक मार्केट बांदता, एक सिस्टम करपाक सोदता, सो त्या सिस्टमाचेर सगल्यांक घाल मरे थिंगा. एक पार्शल सिस्टम कित्याक करता? फकत फिशर वुमनाकूच सिस्टम कित्याक? रिटेल यार्ड, होलसेल यार्ड सगळे यार्ड थिंगा घाल. ते थिंगा सुसेगाद बिजनस करतले आनी आमी कोणच्याक घालतले. हें रॉंग न्हू. तेंचे कितें तांकां कितें हफ्ता मेळटा म्हणून तुमकां तांकां डिफरंट हें ट्रिटमेंट आनी आमकां कांय मेळना म्हणून आमकां सेपरेट ट्रिटमेंट अशें जावपाक शकना न्हू. नुस्त्याचो धंदो जाताले एकूच जागान जावनी. कित्याक इंडिविज्युअल स्टॉल आनी इंडिविज्युअल कोणाक इंडिविज्युअल बेनिफीट कित्याक जावपाक जाय? हे मार्केट इश्यू आतांचो न्हू. आतां कितलीं वर्सां जालीं हे आमचे लोकल फिशरमॅन जे आसात, फिशर वुमन जे आसात ते झगडटा. आतां आमचो डिमांड सिंपल आहा. हो बाजार हाचो स्पेस दिलोलो जेन्ना विल्फ्रेड आसतना आनी कोणेन बांदला हें फिशर वुमन पळय आहा तेंच्यांनी आपणाचे पोस्टांनी हें बांदलेलें आहा. गव्हर्मेंट फंड ना हिंगा. तेंच्यांनी खूद बांदला हें. सो जेन्ना हो बाजार तेंच्यांनी मेंटेन केला, तेंच्यांनी बांदला तेन्ना पयलो अधिकार येता तांकां. आतां तूं म्हणटा शिफ्ट खंय रानान वचपाचें आनी मागीर आमी शिफ्ट जालेले थिंगाच्यान तूं म्हणटा आनी दुसऱ्या एरियान शिफ्ट जा म्हणटालो. जेन्ना तूं रिहेबिलिटेशन ऑर दुसरी एरिया शिफ्ट म्हणटा तूं बरोवन दी आमकां की बाबा तूं 6 म्हयन्याक थिंगा वच. 6 म्हयन्यान आमी तो प्रोजेक्ट रेडी जातलो. 6 म्हयन्या भितर आमी तुमकां हिंगा बसयतले. तूं आमी भायर काडटा आनी फाल्यां ते मार्केट बोलतोच येयलो कॅप्चर करपाक. हो मार्केट कोणाक लागून बांदता तर तुमी? जेन्ना मार्केट बांदता तुमी फिशरमॅनाक ह्या दुसरी बिजनस करपाक पयले स्टेक होल्डर फिशर वुमन. आनी आमी सांगपाक सोदता की गव्हर्मेंटाक की हे दादागिरीचे फॉर्मुलाचे डेव्हलपमेंट आमकां नाका. जोरी तुवें हें तुजें पळय करता तें आमकां लागून बेनिफीट आसा. आमकां जाय तें कर सिंपल. व्हडलें कांय ना हिंगा ग्रीक. जे फिशर वुमन पळय म्हणटा बाजार पळय जाय तो आमकां बरोवन दी, तो बरोवन दिवपाक कितें प्रॉब्लम आहा? आमची मिटींग आहे पयले आमकां त्या बाजार दिता म्हणटा आमकां बाजार दुसरो नाका. आमचो बाजार आहा तोच पुरो. आमकां तेन्ना मिस्कितान आमकां बाजार दिलोलो. बेगीन बांदाय तुमी आनी हें कराय म्हणून. आयज तो मेलो स्वर्ग राय द्या आनी ताका दिवं. आनी आमी त्याच बाजाराचेर आमी मोत्तली. आमकां दुसरो बाजार नाका. आमी ह्याच बाजार रावतले आनी ह्याच बाजार रावतले आनी मोत्तली. कितें अशें कारण तुमकां हे बाजार नाका म्हणटा तुमी? आमकां नाका दुसरो बाजार नाका. आमकां आनी दुसरो बाजार नाका. कितें नाका म्हणजे कितें नाका आमकां दुसरो बाजार नाका. आमच्या होच आमकां मोतींग गेला आनी होच आमी हितून आमी हे जालो न्ही. दुसरो बाजार आनी आमकां नाका. तुमकां नवो मार्केट नाका. आमकां आहा तोच पुरो. बाय हेजे पयलीं तुमी एग्री जालो न्हू शिफ्ट जावपाको? पयलीं एग्री जालो तुमी न्हू शिफ्ट जावपाको हिंगा न्यू शेडीचेर? शेडी हे जावंक ना आमी. तेणे बांद म्हणलो म्हणटा आमकां फूंय तो दाखोवंक ना बाजार. हिंगा न्यू बाजार बांदून बरें बाजार बांदून दिल्या तुमकां नाका? कित्याक सगळे घाणीक रावपाक बरें दिसता तुमकां? आतां थिंगा ती घाण आहा रे बाबा.
दोनूच उतर सांगता जेन्ना त्या जाग्यार सायबीण माय आहा वेलंकांनी कोण खंयच्या धर्माचो मनीस त्या जाग्यार येता ते नमस्कार करता आमी काय म्हणनाय ते एक चोरांनी फोडून ते आख्खीच ती फुटलोली फाटल्यान जेन्ना आमी सायबिणी ते न्हेसयता एवरी सॅटर्डे तेन्ना आमी ती चोयली आख्खी अशें करून उदकी जाली 2 बोट रून जाता तशें करून उदकी जालोली ती सायबिणी आमी काडून आमची इगोर्ज दिवची आसली म्हणून आमी एक भयणीन आमकां सायबीण हे हाडपाक थिंगा गेयली ज्या जाग्यार घेवपा जाय त्या जाग्यार वेलंकांनी तेन्ना ही सायबीण आपशीच गाई देन आपल्या कुडीचे पेकयले जाल्यार तुमी सांगाय आमकां हो बाजार आमी कितें कोण सोडटली. See behind me, they fall in the unorganized sector, and the government has done absolutely zero for the unorganized sector to begin with, and then to displace these women in the condition that we are in right now after such a pandemic that we've been hit by. They already do not have the job security in what they're doing. They don't have any health insurance, no health cover. They earn day to day. They work very hard from early in the morning till late at night. They are working, and now you see they are being displaced from their usual place of selling without proper and prior consultation. They have not been asked as whether they would like to shift to the new place, whether they would be comfortable in the new place, and as we've got to know, the capacity in the new place is only of 100. They are more than 400 in the current area. How are they supposed to all fit in over there? And how are they supposed to carry out their business in this scenario where their demands are not being heard, where their demands are not being met by the municipality? And then to threaten them by bringing in the police yesterday and today as well, this is completely unacceptable. The BJP government in the state is finding each and every method to kick on the stomach of all these women standing behind me. They have kicked them on their stomach. And who is going to be answerable for that? Who is going to support them when they need it the most? I would like to ask this question to the BJP government. With what authority and with what right can you kick these women on their stomach and affect their livelihoods? And with this, I conclude. Thank you.